हॅलो हां पावलो हय 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 भायर साहेब येस 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 ओके सुदेशाचो फोन आसलो पावलो खंय तो एक गजाल ह्याच बरी जाता आमी फाटीं कुर्डी गेल्ले पळय यार तेन्ना आमकां कुर्डी मोजेची आपोवणी आयिल्ली आनी आयज जी आमी वता न्ही ती आपोवणी म्हाका अशें एक 1.5 म्हयनो फाटीं आयिल्ली सो आज आमी चल्ले आमच्या आनी एक तालुक्यान खंय बार्देज चला सोयरे भोवता माडांनी दर्याच्या ल्हारांनी देवळां कोपलां लकलकता गांव तशे शारांनी येवकार तुमकां मेळटलो सगळ्याच ह्या घरांनी एक खीण रावन पळयात बार्देसकाराच्या मनांनी पणजे बस स्टँडा कडल्यान सुदेशाक घेतलो मागीर परवरी सालिगांव पार्रा अंजूण आनी पावले शापोरा सो आमी पावले आतां शापोरा आमी जशें म्हणलेलें दीस इज द स्पॉट वेअर द गोवा ट्रॅव्हल्स इज कमिंग टुडे ल्हानशी ब्रेक च्या घेवया दिस शुड बी बेटर हो नमस्कार कशें आहा देवाची पालखी जाता तांचे हेंचे हे स्पॉन्सर आसता बँड येता पळय गोंयांत आमी जेन्ना खंयच्या हॉटेलान वता न्ही नॉर्मली तुमी म्हाका भाजी पाव खातना पळयलो आसलो आतां खाल्लें हांवें बट स्पेशलिटी आनी एक गोंयकारांची ही की आनी गोंयच्या हॉटेलाची ही की बन्स जाका म्हणटात बन्स आनी च्या मी सकाळ आसूं की सांज आसूं हो एक जो वेगळो गोंयकारांचो जो एक टेस्ट आहा दॅट काउंट्स चाये उपरांत पयलें दर्शन सिद्धेश्वराचें हांगसरलें एक मेन पॉयंट सिद्धेश्वराचें देवूळ म्हणटा ताका सिद्धेश्वराचें देवूळ हें देवस्थान जें आहा न्ही म्हाका दिसता कितकी अशीं वर्सां जालीं आसतलीं 100 वर्सां वयर हय न्ही आमी हे आमचो पयलो मंडप आसलो पयलो मंडप आसलो तो आमी बरो इतलो ऊंच आसलो आनी ताका खांबे आमच्या जाणट्यांच्या तारवानसून हय. मँगलोरसून ते सायडीसून हाडलेले हां 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 ते थंयसर एक मिल डिमॉलिश केल्ली त्या अच्छा. मिलीचे खांबे हाडलेले सामके लोक हेच्या हां, एक हां, हां. मेटलाचे ते खांबे व्हडले लांब आसले आनी ताका अशीच 2-3 हे आसली हेच्या उंच आसलो पाकाटे असले आनी अच्छा. फॉरेनर येवन ते आर्किटेक्चर असले न्हू हय. फॉरेनर हांगा ते रिकॉर्डिंग करताले फोटो मारताले इतलो युनीक आसलो तो पूण मागीर वेळानसून तेजे ते जॉयंट्स हे जाता, आसता हय. तो मातसो टील डिटोरिएट जाता मागीर हय हय जालो आनी ते पाटयो घातलेल्यो ह्यो ज्यो व्हडल्यो पाटयो आसल्यो सायडाच्यो हां थंयसून त्यो लांब पाटयो आसल्यो ह्यो ज्यो मोठ्यो हां 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 टोटली आतां आमच्या झाडां गावची ना कितें गावची ना म्हणून आमकां तो हे करूंक जायनालो म्हणून मागीर हो हो परमनंट सोल्युशन कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर कुशिकूच स्वामी अच्युतानंद महाराज हो आमचो स्वामी श्री सिद्धेश आमचो स्वामी अच्युतानंद महाराज हां परमपूज्य हां आनी स्वामीची समाधी आहा म्हणजे 112 वर्सां पयलीं येयल्लो अंगमन जाल्ली कांयसुवान मागीर तो म्हणजे सगळ्यो सीमेर भोंवलो तो पयलीं भोंवलो आनी मागीर सकयल एक कुटी घालून तो बसलो आमच्या बंदीरवाडा म्हणटा पळय थंयसर आनी समाधी आतां 87 वर्सां जाली म्हणजे ह्या वर्सा पुण्यती जाल्ली ती 87 आतां येतली ती 88 जातली फुडें वचून आमी पावले पोन्न्या मंडपान हां
हां हां हे मेन जेन्ना गांव एक आहलो पळय 5वी वाडे तेन्ना ते हांगर सगळे रावतात. हां हां मागीर स्वामीचो मंडप जालो, मागीर आनीक देवूळ जालें, मागीर उड्यार जालें अशें देवळां जालें. म्हळ्यार मेन कितें आहा दिस्थानाचें पळय दिस्थानाचें कितें पावर आसता तो हांगा तांकां एकाय खबर आहा. म्हणजे गांवाचें कितेंय कसलेंय कितें आसल्यार सुरवातेक हांगा करतात. सुरवातीक एका दवरल्या शिवाय तुजें शास्त्र चलना. अच्छा हां हां आनी तेचे भोगी आमी म्हणजे तेचे सगळे जे आमच्या हातीन करप. शापोराचो एक फामाद स्पॉट म्हळ्यार शापोरा जेट्टी. आमी आतां शापोरा जेटीचेर आसा आनी हांगसरलो स्पेशलिटी मध्ये अशें म्हणलें हांवें शापोरा फोर्ट आनी एक गजाल म्हळ्यार ते तुका पळय थंय दिसता तुका इफ यू कॅन झूम इन थंय एक जें देवूळ आसा तेजें एक सांग तुका म्हणजे तें देवूळ खंयचें म्हणलें तुवें सिद्धेश्वर महाशिवरात्री व्हडल्या प्रमाणात एकूच जाता भरपूर सो महाशिवरात्रीक जो मेन उत्सव जाता पळय तो म्हणटा तो ते देवळा कडेन आनी तेन्ना ते ड्राय आसता. सगळें. लोक खूब विजीट करतात येतात लोक जायत आसता आतां भरती आयल्या. जरगत आहा न्हू म्हणून तितले उदीक वयर हां नाल्यार ते वयरसून वचोंक गावता आमकां हय. वयरसून हय आयज जरगत त्या सो स्पेशली मेन्शन अशें करूं सोदता की अशी भरती बी आसतना लोकांनी उगाच थंयसर एक्सपेरिमेंट करचो न्ही ट्राय करचो न्ही जेन्ना थंय सुक्ती आसा तशी वचपाचें दर्शन घेवपाचें हें करपाचें हें खासा करून ट्युरिस्ट जे येतात आनी आयज काल आमी खूब इन्सिडंट आयकतात अशें ड्रावनींग हे बीन ते सो तसलें कितें अवॉयड करपा खातीर हांव म्हाज्या कार्यक्रमान एक गजाल परत परत सांगता की जेन्ना तुमी खंयच्या अशा वाठारांनी भोंवतात न्ही तेन्ना एक नोट करात आनी लक्षांत धरात की तुमकां जंयचें खबर ना ते थंय थळाव्यांक मेळात तांचे कडेन विचारात उलयात आनी मागीर एटलिस्ट असले स्पॉट जे आसा ते स्पॉट्स विजीट करतना हें तरी लक्षांत दवरात की असल्या स्पॉटार वतना तुमकां कितें जाणीव आसपाक जाय ते कितें आसा रिस्क आहा कितें तें आनी मागीर फुडें वचपाक जाय. पळोवया लेट्स सी इफ आमचें जर नशिबान आसा जाल्यार आमी थंय वचून पळोवया मागीर सुक्ती जाली की. तुमी आतां कितलीं वर्सां जालीं हांगा विजीट करतात? आतां म्हाका हांगा 40 वर्सां जालीं. म्हाका 58 वर्सां हांगा एज तुमची? एज आमची 58. 40 वर्सां तरी हो दर्यानूच आहा. म्हाका कितें म्हणटा ताका शेणी म्हणटा पाग्यार. म्हणजे सगळ्यांत व्हडलें कितें नुस्तें बी अशें? नुस्तें चोणकूल पडटा व्हडले तांबशे पालो मिलो. हय हय हें आतां नुस्त्याक लागून येयलां. नुस्तें आतां कांयच ना न्हू. ना चल पळोवया तर. सांग. पळया तुमच्या हितून कडी जाल्यार नुस्त्याची. ओके ओके जेवपाक येता तुमगेर हांव. हय हय आसल्यार नुस्तें न्हू आदार आमकां कळटा तशें तें. हय डोंगशा मारता. अच्छा अरे देवा पयर हांव हांगा गेल्लो तुमच्या वाशी ते कुल्ले उडोवपाक धरपाक जाळ्या उडयल्लें कुल्ल्यो लागून आसले हांगा कांय ना खंय आनी दुसरे कडेन ट्राय करुया. थँक्यू बाई बरें कर देव करूं देव बरें करूं. भरतेक लागून पुरातन सिद्धेश्वर देवस्थानानूय वचूंक मेळना म्हणून गाठलो फुडलो स्पॉट. आमी आतां जे पावल्या पळय आतां येयल्या खंय पळय मोस्ट ब्युटिफूल प्लेस हियर. वयर दिसता पळय थंय पॅन करून पळय हो तो शापोरा फोर्ट. वयर या आमी पयलीं परत हांगा मातशें एक हें घेवया ब्रेक घेवया. रोजबाय लिंबू सोडा पियो यो. कितले जाणां 5 जाण मरे सोडा करता 5 पयलीं सोडा करता मागीर परत वयर सकयल्या मागीर मिंट करता. तशें अरे वा बोले मरे ही गोंयकारांची ट्रीट आमकां सारकें प्युअर. हे मरे जेन्ना पळय असली कामां बीन गोंयकार करतना मरे हें वेगळें दिसता. देव बरें कर. रिफ्रेशिंग.
हे फक्त आम्ही बॉम्बे पळयताले स्टायल्यो. कसं टेस्ट करता रे. वा बरें आहा न्हू. सुंदर. हांव असले गोंयान प्रमोशन जावपाक जाय. हे आमी मुंबई बी खाता असले. कितें कळ्ळें? ए सुदेश पळय मातशें आसा. अरे केवळ अशें जर जालें जाल्यार धंदो कसो चलपाचो? ना ना धंदो चलता. सो गोंयान रावन हांव पयलेच फावट ह्या फोटार आयला. अशे खुबशे गोंयकार आसतले जे असले गोंयाच्या स्पेशल म्हणजे फेमस वाठारांनी पावना. परत एकदां हांव तुमकां सांगता की हो जो द गोवा ट्रॅव्हल्स आमी करता तो मुजरत त्या खातीर की आमी गोंयकार तरी पयलीं जाणून घेवया गोंयाक, गोंयाच्या त्या खाजी कोनशांतल्या फेमस प्लेसांक आनी अनएक्सप्लोर्ड प्लेसांक. कारण हो जाल्यार फेमस आसलो तरी आमच्या खातीर हांव तरी पावना. म्हणजे खूब अशे गोंयकार आसतले जे हांगसर पावना आसतले अजून. असले आमची धरोहर जी आहा ती सांबाळ्ळी जाल्यार आनी एक गजाल आमी करपाक जाय, कचरो करप न्ही. डू नॉट एक्सप्लोइट दिस प्लेस दिस स्पेस. हांगा बरी अशी डस्टबिनां बी आसा, कचरो उडोवपाक ती अवेलेबल आसा. असो कितें कचरो दिसलो असो जाला. कीप गोवा क्लीन. आमी आतां एंटर जाता भितर फोर्टात. ते फातर आसा पळय हे पयलींचे पोन्ने पोन्ने म्हणजे ओरिजिनल म्हणून येता तुमच्यांनी. बरोबर बरोबर. आनी आतां हे तेंच्यांनी डेव्हलपमेंट करून गेला सगळें मॉडर्न आतां ही आमची संस्कृताय फुले ही जी आसा पळय हय किल्ल्याची ती सोपात येता. सोफाट सो ती आतां खंयच्या तरी गोव्हर्मेंटान ती फुडाकार घेवन ताका तें हें करा. हय ती सो हें करताय. आतां हांगा पळयात न्हू, आतां जें काम चालू आहा किल्ल्याचें काम चालू आहा प्लस हेंय चालू आहा. हें जें तुमकां दिसता हें तें ह्या किल्ल्याचो भाग न्हू अशें म्हाका तरी दिसता. हो जो आहा भाग तो असो चडोन हांगा वयर चडोन असो करपाचो अशें कितें तरी आसतलें. सो हेंय सांगता की जे हो जो किल्लो आसा न्ही तो खासा करून पळोवपा खातीर आमची हिस्ट्री दाखोवपाचो भाग तो. आनी हांगा येवन तुमी वयर चडोन सकयल पडून हिस्ट्री जावप न्ही तेजी काळजी घेयात. कारण असले जाग्यार अशें जाता आनी मागीर आमी म्हणटात की गोंयान अशें जालें थंय तशें जालें थंय तशें जालें. दर एकल्यान आपली आपली काळजी घेवची. असले जे एडवेंचर करता किंवा उदकान देंवप किंवा असल्या भागांनी येवप असल्या स्पॉटांनी येवप. So basically we are a local channel Prudent Media and we are doing this show called the Goa Travels. When I visit nook and corner of Goa and then we explore. Actually basically you know what tourists like you they know better than us we locals. So आप इधर जो आए ना कैसा लग रहा है आपको? I'll just yeah. A little bit fine. And this is my first day. So First time, okay. This is my first time and first day I came here. Oh, okay. So कहाँ से हो आप? I am from Rajasthan, Ajmer. Wow. So that's what we do is like we appeal people, like not just tourists but Goans also that explore every part of Goa, every inch and corner of Goa, but don't exploit it. So क्या होता है कि ना tourists आते हैं, it's not just tourists but even we locals we visit places and we do trash. So we just try to create this awareness. Pollution is one kind of Yes. evil we are facing right now. So Thank you so much. definitely Thank you so it's much. a good- Do visit again. Definitely. it's a Thank you so sign, much. Thank you. Thank you. सूर्या माथ्यार आनी पोटान भूक म्हणले पयलीं जेवनूच घेवया. तर मग कसं नुसतं या सुदे हे चणक 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 सो मस्त पैकी चणक कढी सोलकढी सुंगटाय सुंगटाय सांगल्या लोणचे मस्त अशी राईस प्लेट
भायर नाव पळयल्लें हांवें होममेड फीश करी म्हणून सारकें होममेड फीश करी मस्त बेगीन लेट्स एन्जॉय जावं बाबा निमाणी सुक्ती मेळ्ळी. सकाळी सांगल्या प्रमाणे हांवें सांगलेलें की हांगा उदो हायटाड आसा उशें दाखय हांवें थंय सांगलेलें की हें तें देवूळ जें आसा थंय वचपाचें आसलें आमकां आनी उदो ती भरती जालें वचोंक मेळना आसलें आतां सगळें सुक्ती जाल्या थंय या आतां चलो. सकाळ सावन जें पळोवंक दोळे आसुसलेले निमाणे आमी थंय पावले. भाई हांव आतां जितके भोंवतालो ना तुका म्हणजे जितके एपिसोड केले हांवें न्ही सो हांव कितें करता चडसो असोच अशें एलूफ एरिया सोदतालो सो हांव लांबगांव गेल्लो. लांबगांव म्हाका अशी गुफा मेळिल्ली आनी दॅट इज ती अशी पांडवाची गुफा म्हण आयकला तुमी ती सो म्हाका ती सिमिलर टायप ही आसा सो हाज्या बद्दल हिस्ट्री अशें कितें पळय याच्या बद्दल हिस्ट्री म्हणजे खूप पुरातन देवस्थान श्री सिद्धेश्वर पुरातन देवस्थान म्हणून याची खाती हा आणि हांगा एक व्हडली आमची म्हणटा ती महाशिवरात्री जाता. हां आणि तशेंच आमचे हांगातले एक जाणकार आनी जाणटे जे सदांच हांगा पांया पडोंक येतात आनी वयतात तेचें नांव हो सुनील दाबोलकर तेका आपयला ते येतले बरें, आनी ते बरें. तुमकां हेची डिटेलान तुमकां सांगतले ह्या देवस्थाना बद्दल. दाबोळकार भाऊय पावलो. भाऊ हांगा जें आतां पळय हें जें आहा न्ही ही गुफा कशी आहा न्ही हाजी कितें हिस्ट्री अशी हिस्ट्री म्हणजे आमचो एक पूर्वज हां तो विष्णू नायक दाबोलकर म्हणून विष्णू नायक दाबोलकर हां तेका देवाची भेट जाल्या हांगर हां तेची हां आणि ती देवाची जेन्ना भेट जाल्या न्हू हय म्हण तेचे त्या भेटी बद्दल तेणीन सांगलें की तूं हांगर हें कर हांगा बसया पाग पाग मातशें हें पाग्यार तेणी पागलें जाल्यार पाग्यार भर नुस्तें तेका नुस्तें नुस्तें बसा ज्या जाग्यार ते नुस्तें एक पडनासलें त्या जाग्यार पाग्यार भर नुस्तें मेळ्ळें हां आनी तो उठलो आनी भितर येयलो हांगर तेन्ना अशी गुफा आसलेली गुफा हीच आहा कोणी देवूळ ना करूंक फक्त ना गुफा ती. हां गुफा तशीच आहा हां ती केन्ना काळाची ती म्हाज्यान खबर ना, सांगून हा. अशे पूर्वज आमचे येवन गेले कितके जावन गेले कळ्ळें तुका आनी ती हांगर हें दिलें म्हणून तेची ते भेट जाली हां. आनी आमी कितें भितरल्यान पळयत हें करया दोनूय येतले मागीर जेन्ना ती भेट जाली न्हू हय तेन्ना तेका आनी तेची पळय भेट जाली तेन्ना तेणी तेका कितें सांगलें तूं जेन्ना आपणाक उलो करतलो तेन्ना आपूण तुका हजर जातलो हां 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 आनी तेन्ना गांव एक जालो हां गांव एक जालो आनी गांवान तेका ते देवस्थान कांय सन हें केलें वयर म्हणटो अर्दो म्हणटो पळय हां तो. कळ्ळें उदक आमी सकयल पळयलो तो. सकयल तो आनी थंय वाडे एक जाण आख्खो गांव हय हांगर धरया खंय बादेन धरया ते झरीन ते अशें धरया सगळे एक जाण तेंच्यांनी देवस्थान ते बसय हां 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 कळ्ळें तुका ते देवस्थान थंय अर्दो म्हणटो तो बसय आनी जेन्ना आमी जेन्ना उलो करता आमच्या उत्सवाक तेन्ना तूं हजर जावता म्हणून असो शब्द देतो कळ्ळें तुका आनी त्या शब्दा प्रमाणे आजून जर तशेंच चलता फातराचेर तशें आसा पाशाणी आसा हय, म्हणजे हय. हाका तुमी कांयच साथ लावना ना 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 ना. फक्त फुडलो फक्त मंडप आमी बांदला. एक आपोवचे केला केला आनी मंडप बांदला फुडें. मंडप बांदला हय, हांगा पळय हे बीन पळयल्या हांगासर पळय सगळे टोटली रॉक टोटल रॉक लिंग हा एक आनी मेन म्हणटा ते हांगा भितर तेजे हां थंयसर हे भितर तितून सगळे तेजे हांगा पळय दुसरें हांगा एक लिंग आहा पळय हांगा एक लिंग आहा पळय हां कळ्ळें तुका हय हांगा हांगा मेन हय मेन भितर हां तेजे पळय कितें आहा हय ते भितर सगळें अच्छा ते तूं आनी हांव कांय फायंड आउट करूं शकना ना. करूं शकना गोंयची जी हें आसा न्ही सिक्रेट्स कितें कितें आसा न्ही, हय आमकां खबर ना खबर कितें ना आहा खबर तें. ना आमकां स्वताक खबर स्वता ना खबर ना आमी आतां असली ही गुफा खरें म्हणल्यार हे एक्चुअली सगळ्यांक गोंयकारांक सगळ्यांक हांगा येवपाक जाय विजीट हय विजीट करपाक जाय आनी ती विजीट केल्ले हांगर कोण नतमस्तक जाल्ले फुकट वचोंक ना अच्छा कळ्ळें तुका हां 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 हांगर सोमाराचे लोक खूब येता
हा. भायले भायले खूप येतालो खूप व्हडलो येतात. सुंदर येता हो आनीक तुका विचारपा आसलें अशें म्हणटात लोक की हांगा तुमच्या गांवान कांयसुवान तुमी खंय धव्यो गाडयो हे करिना ना ताजी कितें हिस्ट्री? धोयो गाडयो म्हणजे सिद्धेश्वराचे जे वाहन आहा हय भितर पळय धवगडो आहा हय आहा धवगडो तेचे वाहन धवगडो हां आणि त्या ह्या गड्या प्रमाणे आमच्यान तेचे रेजीस वचोन वचून अच्छा कळ्ळें तुका कित्याक हांवें जर गाडी घेता मला धंय हाडून दिली हांवें सांगलें हांव धंय जाल्यार फाल्यांच कॅन्सील करता अख्ख्या गांवान कोणा कडेन धवी गाडी ना आसली? ना ना म्हणजे आमचे दाबोलकार जे आहा पळय आमी हय, तेजे हय. भोगी हय तांकां ती गाडी कशीच पचना हां धंय गाडी अच्छा बस धंय गाडी अजून तरी आमकां पचना तर आनी एक भाऊ एक हे म्हण हांगा आसा अशें आयकलां हांवें की हांगा खंय गांवान डुप्लेक्स अशें घर ना बांदनात कित्याक तो एक कितें आहा इशू ज्या सायडीनीक पळय वोटी भरूंक लोक आमचे वयताले आनी ते आमच्या लोकांक ती वोटी भरपाची न्हू हांव जेन्ना घर म्हाजें आसता तेणें हांवें भरूंक बरोबर तेणी कोणाक तरी दुसऱ्याक धाडलो हां तेन्ना तेचे कितें तरी इशू जालो तेंचो तो आनी ते इशू प्रमाणे तेणी साप दिलो की आपले एरियेन कोणूच घर माळयेचें बांदचें माळयेचे बांदचे तेचे मेरेन हें घर बांदलेलें कोणाकूच पचना वचना इवन आमीच न्हू कॅथलीक लोक जर घर बांदूंक वतात हां तांकांय जायना हय तेंचो जरी तांकां त्रास जाता पण मग तो फुडेचो आसा न्ही तो एक ते कितें कितें ते राखणदार हां तो राखणदार तेचे सायबाचे आमच्या हां हां आनी हो जो कुत्र्याचो जो हें आसा न्हू तो ताजी कितें अशी हिस्ट्री बी कडेन आमचो देव दाबोलकार नासलो न्हू हय तेणी कुत्रो पोसलोलो हां पयलीं असलोच कलर हेच्याच भाशेन तो कुत्रो तो हांगर रातच्या 12 येवंक 1 येवंक 2 येवंक तो सदांच हांगर आसतालो तेंच्या बरोबर येतालो त्याच्या बरोबर येतालो आनी त्याच्या बरोबर घरा वयतालो तो जसो खाला केन्ना टायमार येयलो त्या टायमार तो परत येता हां तेचे उगडासाक तेणी तो राजा म्हणून कुत्र्याचें नांव दवरलें राजा म्हणून ताका हांगा हें केलें तशें कांयसवो ऑलमोस्ट कवर जालें मात आनी एक स्पॉट उरला तो वागातूर बिचीर तर आतां आमी जे वयता ते म्हणजे ऑलमोस्ट वागातूर आमी पावल्या आनी हांगा कित्याक येयलें जाल्यार एक खास कारण म्हणल्यार हांगा खंय एक दर्याचेर कोरलेली म्हणजे फातराचेर कोरलेलो शंकराची मुर्ती किंवा शंकराचें मुकूट तोंड अशें आसा तेजो हिस्ट्री कितें ताजी आनी कोणी बांदलेलो केन्ना कार्व केल्लो कोणी केल्लो हें आमी सोदून काडया फुडें विचारून पळोवया लोकलांक कोणाक खबर आसा जाल्यार तर आमी आतां पळय 500 मिटर सुमार एक 500 मिटर चलोन पावल्या आनी होच तो आमी जाका म्हणटाले शंकराचो जो मुख शंकराचें तोंड शिवाचें जें खंय एका इप्प्यान 1975 केल्लें तशें म्हणलां हांवें तशें आनी हो चेहरो आतां म्हाका दिसता हो पीस बी गेल्ले सारकें जाला तें म्हाका दिसता उदकाचे कॉन्स्टंट वेव्स मारून मारून तेजो हो जाला हें तोंड आनी ही रेंव खंय व्हांवता आनी अख्खें तोंड ताचें दिसता सुदेश तुजें कितें आहा हाजे बद्दल हांगर एक तेन्ना हिप्पी खूब येताले आनी हांगर एक सदानंद म्हणून तेजें शेक आसलें आनी त्या शेकान तो हिप्पी रावतालो फॉरेनर तेणें हे थंय रावतालो पळय तो आतां सदां ना तो पिड्यार जालो तेणें हे शिवाचें कार्विंग केल्लें हेका अशें धार्मीक अशें कांय नासलें पूण ताका दिसलें आनी शिवा सगळ्याकूच आसा सो आतां हें पावसाक जेन्ना वयतलें पळय उदक तेन्ना तुका सारको फूल चेहरो दिसतलो आतां तितलें दिसना आतां हय आनीक रेंव येवन पडत मागीर जाल्यार तें सामकें बंद जातलो अशें खूब अशे गोंयान स्पेसीस आहा प्लेसीस आहा कल्चर आसा आनी खूब कितें अशें आसा जें एक्सप्लोर करपाची गरज आसा आयज आमच्या वांगडा सुदेश आसलो सकाळ पासून ह्या ट्रिपीर सुदेश खासा करून वास्कोच्यान आयलो आमकां दाखोवपाक हें आनी आमी ह्या एपिसोडाचो जो
शेवट म्हणजे एंड जो करता तोय बऱ्याच अशा प्लेसार जंय हांगच्यान तुमकां सारको तो दिसता पळय फेस तो शंकराचो असल्या प्लेसार आज ह्या एपिसोडाचो आमी एंड करता. तर आनी एक म्हणल्यार सकाळच्यान आमी एक प्रश्न म्हाजो मेन मुखेलान आसलो की आमी जे कांयसुवां किंवा शापोरा आयल्ले ताका कांयसुवां आनी शापोरा कित्याक म्हणटा हो जो एक प्रश्न आसा तो म्हाज्या मनांत तसोच उरलो. तुमकां क्लियर अशें आन्सर मेळना. तुमकां घडये खबर आसात, कोणाकूय खबर आसात जाल्यार मुजरत कमेंटान बऱ्यात, कोण आन्सर दियात म्हाका. आनी अशे आनीक अशे स्पेसीस जे आहात तुमच्या गांवांनी जर अशे स्पेसीस आहा प्लेसीस आहात जाल्यार मुजरत आमकां कळयात. आमी तुमच्या गांवांत येतात द गोवा ट्रॅव्हल्स घेवन.